नुवेच्या काँग्रेस फुडारीन ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी केल्ल्या विधानाचो निषेध केलो। अशी विधानां करपाक एका आदवोगादाक सोबना अशें मत उक्तायलें। काँग्रेसीच्या कार्यालया खातीर कोणेच 4 कोटी रुपया दिवंक ना वा कोणेच बिल भरूंक ना। पक्षाची बदनामी करपा खातीर राधारावान हे आरोप केल्यात अशें पोसिलिपो डोराडोचें म्हणणें। राधाराव ग्रेशियस एक रेप्युटेड आणि सिनियर लीडर आणि तेणे असले इरिलेवंट स्टेटमेंट करप हे बरोबर ना। आता तो एडवोकेट म्हणटी तांकां कितें ना कितें फोट मारची पडटा आनी हांव कितें सांगपाक सोदतां की इंडियन नॅशनल काँग्रेस इज अ बीग पार्टी, ओल्डस्ट पार्टी इन इंडिया आनी तेजो प्रेसिडेंट जेन्ना गोंयां येता तेन्ना पार्टी दिसता तुमकां दिसता की पार्टी कोणाकूय तेजी बिल फारीक करूंक लायतली म्हूण। सो पार्टी हॅज इज ओन स्ट्रेंथ आनी पार्टी हॅज इज ओन डिसिप्लीन। पार्टी कोणाकूय टॉम डिक एंड हॅरी ती टिकेट दिवपा सॉरी बिल फारीक करून लावपाना। सो दिस इज व्हेरी इरेलेवंट क्वेश्चन स्टेटमेंट वॉट राधाराव हॅज मेड। आनी दुसरें सांगपाक सोदतां की राधाराव ग्रेशियसाक नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी परत म्हणटा नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे केले ते केले कोणा काँग्रेसान ऑफिसा बिल फारीक करप हेज्या ऑफिस प्रिमायसिसा हे फारीक करपा लायता। दिस इज एब्सोल्युटली रॉंग ऑन हीज पार्ट। ही इज नेवर अ काँग्रेसमॅन, तो काँग्रेसांतू ना आनी आमी पयलीं सावन काँग्रेसमॅन, आमी वी आर फ्रॉम युथ काँग्रेस आनी आमी जाणा आमगे पार्टी लिडरशीप जाणा कितें करपा जाय वो कोण ऑफिस कोण घेवपाचें केन्ना स्टार्ट करपाचें ते पार्टी लिडरशिपाचें आहा आनी पार्टी लिडरशिपान कोणाकूय असले स्टेटमेंट करपाक हेंक दिल ना। आनी राधाराव ग्रेशियस जाल्ले फक्त स्टेटमेंट काँग्रेसाचे विरोध येताय तर बीजेपीचे केन्ना तो विरोध करना। गिरीश चोडणकराचे करप तेका अटॅक करप। गिरीश चोडणकर हांव जाणा हांव वॉज हीज कलीग इन युथ काँग्रेस। सो त्या टायमार सावन गिरीश चोडणकर इज अ क्लीन पर्सन। तो कोणा कडेन डोनेशन दिवंक येवपा वचनासले आमी तुमकां सांगपा म्हणल्यार। बट वो राधाराव तेका टिकेट विकता हे इज व्हेरी रॉंग। हांव तर हे सारकें कंडेम करता तेजें हो स्टेटमेंट आनी वी डोंट वील नॉट टॉलरेट हीज स्टेटमेंट इन फ्युचर।